वर्ष 2018 सुरू. दर्यावेळाचेर देशी टुरिस्टांची गर्दी. कोण क्लबांतल्या पार्ट्यांनी, कोण दर्यावेळेर, कोण फामिलीक घेवन, जाल्यार क्रिस्तांवांनी मिडनायट मिसान नव्या वर्साक येवकार दिलो. अंदू एअर आनी हॉटेलांचे टॅरिफ मातशे चडच वाडिल्ल्यान फॉरेनरांच्यो पॅकेजी हाल्ल्यो. मात देशी टुरिस्टांनी न्यू इयर गोंयांत फुलयलो. नवें वर्स सुरू. हॅपी न्यू इयर. आयज नवे वर्साक आमी सुरवात करूंक तयार जाल्यो. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. नव्या वर्साच्या पयल्या दिसा सावन गोंया भायल्या पेशंटांक जीएमसी सयत 4 जिल्लो सरकारी हॉस्पिटलांनी उपचार घेवंक पयशे मेजचे पडटले. सरकारान निर्णय घेतल्या उपरांत सोमारा 1 जानेवारी सावन भायल्या पेशंटां कडच्यान फी घेवंक सुरवात जाली. त्याच प्रमाण जीएमसीत केस पेपर सरसकट 100 रुपया जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 50 रुपया केला. गोंयच्या पेशंटांक वोटर कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट नाजाल्यार DDSSY हे पैकी खंयचेंय एक वळखपत्र दाखोवप सक्तीचें केलां. गोंया भायल्या पेशंटांक फी लागू केल्ल्यान पयल्या दिसा जीएमसीक सर्जिकल प्रोसिजर आनी न्यू रेजिस्ट्रेशनांतल्यान सुमार 2,70,000 रुपया येणावळ मेळूंक शकता. 886 पेशंट टोटल पयले, हातून 168 वर नॉन गोवन्स and 690 were Goan patients. Of this 168 they were new case papers. 24 new case papers were non-Goan. We have collected today roughly 16,800 we have collected on registration, that is 100 rupees registration is from today. And the procedures for which patients are admitted, I think the GMC would collect around about 2.5 lakh on those patients on the day of discharge, because most of them admitted non-Goans are for surgical procedures. And today being 1st of January, we had a very light day because many people thought that today is a public holiday, so there was no much of admission. But in days to come, I feel we will get more admissions and more revenue generation to the government for the better facilities in this hospital. गोंया भायल्या पेशंटा कडच्यान मूळ फीतले 20% फी घेतले. आमकां ऑर्डर आयल्या की 29 तारखेक डेटेड ऑर्डर की 1 तारखेच्यान आमी
नॉन रेजिडेंट्स ऑफ गोवा हांकां चार्ज करपाचे. पॅथॉलॉजी इन्व्हेस्टिगेशन्स, रेडिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन्स, ऑपरेशन्स हांची रेट्स गव्हर्मेंटान बसयल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां चार्ज करतली. आज पयलोच दीस आनी आमी हे इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट केलां. सगळ्या नोटिसीस लायल्या, सगळे आमचे स्टाफाची मिटींग घेतल्या आनी सगळ्यांक ही म्हायती दिल्या की हें कशें करपाचें तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजयाचेर कित्याय आरोप करून आप परत तकली वयर काडूंक सोदता म्हूण गोवा फॉरवर्डाचे जाप. नॉन बीजेपी मतां फोडूंकच आप गोंयांत आयिल्ले. मात गोंयकार खंय शाणे. तांणी 39 तोपीवाल्यांतल्या 38 जाणांची डिपॉझिटां जप्त केली. विजय गोंयकारपणाक वावुरता. आपा कडेन खंय गोंया खातीर कांयच ना, सगळें दिल्लीचें. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक सगळ्यांक खबर आसा की आम आदमी पार्टीक गोंयकारांनी एब्सोल्युटली रिजेक्ट केलेली. ती ज्यो तोपयो दिसना आतां, लोकांक तोपयो घालून गेले ते 4 जाण काय 5 जाण दिसतात तोपयो घालून, उरलेले तोपयो खंय दिसत ना, बिकॉज टिचरी ती लोकांक तोपयो घातल्यो. And today they have found a new way of making their political presence felt by making some wild charges. काय अर्थ ना तेका, काय बेस ना, no evidence is the charge, but you say something and they want to remain trying to show their political presence. आणि सगळ्यांक खबर आसल्यान everybody knew, the public perception was very clear that AAP was contesting to divide the non-BJP votes. And every गोंयकारांनी वो प्लान तिंचो पळोवन 39 सीट्सांतलो 38 डिपॉझिट जप्त. लोकां फुड्यार एविडन्स इतलें आसलें की हिंकां बीजेपीन उबे केलेले. आनी जरी तर गोवा फॉरवर्ड हितून नासली जाल्यार आप 20% वोट जर तो घेता जाल्यार भारतीय जनता पार्टी वूड हॅव एबल टू फॉर्म द गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन बाय गेटिंग 21 सीट्स. अँड दॅट वॉज द गेम प्लॅन. आयज दे आर सो नर्वस. Instead of attacking the party, they are attacking our leader Vijay Sardesai, because it is becoming very clear to every Goan that Vijay Sardesai is taking up issues that will safeguard the interest of Goinkar and Goinkarpon, and this is making them totally nervous. And the emptiness of AAP's program for Goa stands exposed. They are nothing for Goa. Delhi jo repeat pay, Delhi pay are. What is for Goa? And Goa Forward and Vijay Sardesai and his ministers are all Goa-centric. We don't have to see Delhi. Why we have to see Delhi? Give a commercial break.